एक्स सरपंच तसोच विद्यमान पंच गेले काल पयर आमच्या कुंभारजुव्यां टोटल 4 केसी मेळ्ळ्यो आनी जेन्ना केसी मेळ्ळ्यो जेन्ना तेंचे हे गेले आमचे खंय खंय संपर्कान येयल्या तशें हे 10 जाण पेशंट 10 जाण मेळ्ळे आनी तेंचे कोवीड टेस्ट सामके केल्ल्यो आसा आनी त्यो आमकां सोमारा मेळटल्यो जेणे करून आमी ठरयलें सगळे विलेज पंचायत मेंबर तशेंच आनीक नागरीक आसलेले आमच्या वांगडा मिटिंगेक आमी ठरयलें आमी 3 दीस हे आमी लॉकडावन करुया आनी लॉकडावन करतना सगळीं शॉपां तशेंच फीश मार्केट तशेंच दुधाचें सुद्दां कितेंच आमच्या गांवांत कोणें येवपाचें ना गांवांत कोणें वचपाचें ना आनी जी इसेन्शियल सर्वीस जे फार्मास्युटिकल कंपनीन वयता जे मेडिकल स्टाफ आहा जे पुलीस आहा तांकां आमी प्रॉब्लेम काय ना तेंच्यांनी वयचें पूण हें आमी केलां फक्त कित्याक गांवांत आनीक वाडचें न्हू आमचो कुंभारजुव्यां गांव हो गच्च आसा आनी जेणे कडेन वाडत ही सामकी भिती आसा त्या खातीर आमकां हे गोश्टी आमी केल्या आमी थोड्या नागरीक आमी करता पूण हितून आमकां लोकांचो आमच्या गांवचो प्रतिसाद जाय जेन्नाच हो सक्सेसफूल जातलो. हे लॉकडावन केला तितून तुमी गांवच्यो गाडयो भायर वचपाक दिता जावं भायल्यो गाडयो भितर आमी अजून घेवना जे कोण आतां मेडिकला ग्रावंड खातीर कोण वयता ते आमी धाडटा बाकीचे तशें आमी गाडयो कोणाच्यो घेवना आनी कोणाकूय धाडूंकय ना. आज आमच्या कुंभारजुव्यान आमी सेल्फ लॉकडावन केलें. सेल्फ लॉकडावन करता आसतना आमी कोणाक मुद्दम अशें आडोवंकूय ना. जी एसेन्शियल सर्विसीस आसा ती सगळ्यो चालू दवरल्या कारण एसेन्शियल सर्विसांक जे वचपाक जाय तांकां वचूंक दिल्यात पूण थोडे भितर लोकांनी आमकां बरें कॉपरेशन दिलें पूण थोडे जे गांवांत आसता तशें आसाच. तशेंच आमची दुकानांय आमी बंद दवरल्या. आज आमकां पॉझिटीव केस एक मेळ्ळी म्हणजे आमच्या कुंभारजुव्यान 5 जाले. त्या खातीर आमी लोकां पर्यंत जागृताय करपाक हें सेल्फ लॉकडावन केलां कित्याक लोकांक कळपाक जाय हाजें कितली तीव्रता आसा ती. लोकांक अजून पासून समजना बाबा हो रोग जी महामारी आयल्या ती कसली हाजे इफेक्ट्स कितें आसा. एक मनीस अख्खो गांव बुडोवंक शकता हें आमी प्रत्येकाक काल सुद्दां लावडस्पिकराचेर सांगलां. तरी आसतना लोक थोडे आपले यो वच करता थोडे एसेन्शियल सर्वीस म्हणटा आनी तितलें कॉपरेशन मेळना. तशेंच पुलिसेक आमकां सांगिल्लें जॉयंट मामलेदारांनी सांगिल्लें की तुमी कंप्लीट लॉकडावन करूंक मेळचें ना. त्या खातीर आमी हे सगळ्यांक डायरेक्ट हें दवरलां आनी तांणी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. जॉयंट मामलेदारा कडेन उलयल्लें आसा. परतूनय एकदां सांगता आमकां अजून हेल्थाचें जें वखद येवपाचें आहा तें अजून येवना बुस्टर. तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान आनी सीएमान मातशें हाजेर लक्ष घालचें. अजून बुस्टर आमच्याच गांवांक कित्याक येवना. कुंभारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीक बाकी कडेन सगळ्याक आयल्या फक्त आमकां येवना. हें परतूनय एकदां हांव नोंद करतां. हिमा देसाय जिल्हा पंचायत मेंबर कोर्लीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आजचे जे कोरोनाचे जे दुयेंस आसा जे आख्ख्या जगाक पसरलेलें आसा आनी सगळो लोक भियेल्लो आसा त्या हितून आमच्या ज्या कुंभारजुव्यां गांवांत भायल्या हे जे पेशंट आमचे मेळिल्ले आसा ते आमचे गांवांचेच न्हू ते भायल्यान येयल्ले आसा. जे 4 पेशंट मेळ्ळा ते मुंबयच्यान ट्रॅवल करून येयल्ले आनी तशेंच काल जो पेशंट मेळ्ळा तो पुण्याच्यान ट्रॅवल करून येयल्लो. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना हे भायल्यान येता कोणूय लोक तेन्ना आमचे जे शेजारी आमचे गांवचे जे आसा आपले शेजारी कोणीय जर येत जाल्यार तेंच्यांनी रोखडीच खबर दिवपाक जाय जेणे करून आमी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक शकता. आनी ते कित्याक तांकां टेस्ट करून धाडटा पण 3 दीस तेंचो रिपोर्ट येयसर तांकां कांयच हें प्रिकॉशन तेंचें नासता. सो तेका लागून ते घरान जेन्ना येता तेन्ना ते दुसऱ्याकूय जावंक शकता आनी हे केस सेम जाल्ली आसा. जे 4 पेशंट मेळिल्ले आसा 3 पेशंट बॉम्बेचे आनी 1 पेशंट गोंयान रावतालो तो. सो तेका लागून म्हाका दिसता की आमच्या सगळ्या कुंभारजुव्याकारांक हांव अशें सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी कोणीय जर भायल्यान येयलो जाल्यार रोखडेंच तेंच्यांनी कळोवचें कित्याक हें जें दुयेंस आसा तें खूब भयानक आसा. आनी आज जे पंच मेंबर्स पंच आनी आमच्या गांवच्या नागरिकांनी जे लॉकडावन करपाचें केलां आयच्यान 3 दीस पर्यंत तेका म्हाका कुंभारजुव्याकारांक एक कळकळीची विनंती आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो जेणे करून हे जे पेशंट आसा ते वाडपाक जायना वाडपाक आमी दिवचे न्हू. तेका लागून हांव सगळ्यांक परत एकदां विनंती करतां की आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करा.